आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू हांव तुमकां एक वर्तो बरो कुरपेचो आशिर्वादाचो दीस मागतां दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागणेच्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां व्हडा मोगान आनी मानान आनी घनान स्वागत करतां सांती सिंग त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार फावोवन दी सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो भोव मोगाचें न्हू ह्या मागण्याची सुरवात एका गिता थंय आमी करया तुजो मोग करता समिया तुका अर्गां दिता धनिया आमच्या दैवीक रेतेर मंदिराच्या दैवीक गायना बुकांत कंतार नंबर A17 आणि पेज नंबर 28 20 आणि 8 तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 तुजी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा देता धनिया तुजी स्तुती गाता तुका महिमा देता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 प्रार्थुया भोव मंगळा सर्गींचे बापा तूं भोव दयाळ उदार आनी मोगाळ तूं जावन आसाय तुज्या भुरग्यांचेर तूं निरंतरी दिश्ट घालताय दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल आमकां सत उगडापें कर आनी आमकां सर बंदडेंतली सुटका दी आमच्या काळजा जाल्ले घाय गूण कर आमकां आंतरीक बरी भलायकी इनर हिलींग आमकां तूं फावो कर तुज्या कृपेच्या आधारान पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान आमकां सदांच उजवाडाच्या वाटेर चलय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ते आमच्या हर एका गरजांनी तूं आमकां पाव हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता कशीं आसा तुमी सगळीं ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे भोव मोगाच्यान आमी सगळीं सांगाता येता एक कुटुंब कशें डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांतय मोगाच्यान आमी सांगाता मेळटा दैवीक रेतेर मंदिर मुल्की हांगासर मोगाच्यान हें देवाचें उतर परगट जावन तुमच्या जाग्यार तें येवन पावता तर तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जावन आसात
आमी सांगाता मेळोन देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना देव आमच्या सर गरजांनी पावता. देव आमकां चड आनी चड रुपांतर करता. चड आनी चड आमकां तो बदलिता. चड आनी चड ताच्या महिमेंत आमकां प्रवेश जावंक अवकाश दिवन आमी जें कितें मागणें करता विचारता देवा लागीं तें सगळें देव आमकां वदकसून दिता. तो आमकां फावो करता. कित्याक तो जेहोवा जायरा, याहवे इरहे, गॉड द प्रोवायडर तो जावन आसा. म्हाका न्हू आमी आज नियाळ करया सांत तोमासाचीं तीं उतरां. सांत तोमासान पुनर्जीवन जेसूचें दर्शन जाल्ल्या तक्षण व्हडा धैर्यान ताणें उद्गारलेलें जावन आसा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. सांत तोमासाचें जिवीत मोगाचें न्हू म्हाका तुका एक वर्तें आदर्श, वर्तें प्रेरण जावन आसा. ताज्या जिवितांत मोगाचें न्हू म्हाका मेळचो तो दैवीक संदेश जावन आसा. दुभावांतावन भावार्थाक पयण करता आमकां क्रिस्तांव जिणयेंत जिवाळ. दुभावांतावन भावार्थाक पयण करता आमकां भावार्थी जिवितांत जिवाळ. फ्रॉम डावट अँड डिस्पेर टू डॅरिंग डिवोशन. फ्रॉम डावटींग डिस्पेर टू डॅरिंग डिवोशन. सांत तोमासाचें असलें एक पयण, असलें एक परिवर्तन मोगाचें न्हू आमकां वर्त्या तरान प्रेरण दिता. म्हाका उगडास येता मायकल एंजेलो म्हळ्यार नांवार्दीक कलाकार असो. ही वॉज एन आर्किटेक्ट, ही वॉज ए पेंटर, ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट. ही लिव्ड फ्रॉम 1475 to 1564. 16व्या शतमानांत तो जियेलो. तो एक उत्तम आनी श्रेश्ठ कलाकार. इटलींत तो आसलो. एक फावटी तो आपल्या इश्टा सांगता चलो नासतना ताणें व्हड एक मार्बल फातर पळयलो आनी तो पाड पडलेलो. खंयच्याय उपकारा पडना म्हूण सकाळांनी तो सोंड सोडलेलो. पूण त्या फातरा लागींच्यान तो पाशार जाता आसतना त्या फातराक तो पळोवंक लागलो. ताचे सांगाती मुखार गेले. पाटी पळोवन ताका मायकलाक म्हणाले ते तूं कित्याक थंयसर उबो रावला, ये आमच्या सांगाता. तर मायकल म्हणा लागलो तांकां हांगासर हांव एक सोबीत सुंदर आंज बडव्याक हांव पळयतां. ताच्या सांगात्यांनी म्हळें आमकां हांगा पाड पडलेलो सकाळांनी नाका म्हूण तिरस्कार केल्लो एक फातर, मार्बल फातर आमकां दिसता. तुका खंय तो आंज दिसता, आमकां दिसना म्हूण. मायकल कितेंच उलयलो ना पूण थंयसरच उबे रावलो. जायतो वेळ उपरांत थंयच बसलो. कांय नासतना, जेवी नासतना, कितेंच पिये नासतना थंयसरच तो रावलो. एक दीस पाशार जालो. ताजे उपरांत ताजे इश्टांक ताणें म्हळें ताचीं हातेरां हाडूंक. ताणें इमाजी करच्यो आसल्यो फातराच्यो. फातर मारूंक, तो चिरूंक, फुटोवंक आनी थंयसर आपुरबायची खाला करूंक ताका जाय आसली सर हातेरां, सुत्तें, इरणे आनी कितें ताका जाय तें सगळें ताणें हाडोंक लायतलें. आनी कितेंच उलयनासतना केवल आपल्या कामाचेर, कार्याचेर मग्न जावन सवकास थंयसर फातर आसल्या जाग्यार सोबीत सुंदर एक व्हड सयत वय आंज बडवो ताणें निर्माण केलो, तयार केलो. तो पळयता आसतना सगळ्यांक अजाप सक्कड म्हणूंक लागलीं. हांगासर पाड पडलेलो, तिरस्कार जाल्लो फातर आसलो पूण मायकल एंजेलोन थंयसर एक आंज बडवो पळयलो आनी तो आंज बडवो जावन तो पाड पडलेलो फातर परिवर्तन करूंक, बदलूंक मायकल एंजेलोन आपलें मन संपूर्ण तरान केंद्रीकृत करून थंयसर तो वावुरलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जशें मायकल एंजेलोन पाड पडलेल्या फातरांत सोबीत सुंदर आंज देवदूत ताणें निर्माण केलो गी, तयार केलो गी, त्याच रितीन सर्वेस्पर देव मोगाच्यान हर एकल्यांक आमकां तो आपयता, नांवान आमकां आपयता. ताणें आपयलें सिमांक, जोनाच्या पुता शिमांक आनी ताका पेद्रू जावन, खडाप जावन, बळवंत जावन ताका परिवर्तन केलें. ताणें आपयलें तार्सुसाच्या सावलाक, क्रिस्तांव विरोधी जावन आसलो. जेन्ना जेजूचें आपण ताणें स्विकार केल्लेंच सावल आसलो तो सांपावल जालो, क्रिस्तांव विरोधी जावन आसलो. क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक तो मुखार सरलो. अशें जेजूच्या आपोस्तलांक, जेजूच्या पाटलादारांक निरंतरी म्हाका आनी तुकाय जेजू आमकां आपयता, आमकां परिवर्तन करूंक, आमकां बदलूंक. तोमासाकी ताणें आपयलें. पयलें तोमासाचें नांव जावन आसलें दिदिमुस म्हणून. दिदिमुस म्हळ्यार जवळी. ताचो एक अर्थ जावन आसा जवळी जावन तो जल्मलो म्हळ्यार ताच्या सांगाती आनी एकलोय जल्मल्लो भाव ताका आसा. पूण मोगाच्या न्हू चरित्रेंत खंयसरी आमकां ताचो उल्लेख ना ताच्या सांगाती जवळ्या भावाचो या भयणीचो.
ताचो अर्थ मोगाचे न्हू तो दोड्या मोनाचो व्यक्ती जावन आसलो, चंचल व्यक्ती जावन आसलो, दुबावी व्यक्ती जावन आसलो, भिरांतीचो व्यक्ती जावन आसलो, आळशी आनी खंयच्याय कामाक गळाय करचो व्यक्ती जावन आसलो. पूण समयान जेजून ताका आपयतना सयत मोगाचे न्हू सगळ्या आपोस्तला उपरांत 11 म्हणल्या बरी तो आयिल्लो. कित्याक ताणें हर एकान गळाय करची आसली, आळसाय करची आसली, चड न्हीद तो काडटालो जावंक पुरो. कित्याक एका तराची भिरांती, निरासपण, डिप्रेशनूय ताका आसलें. पुनर्जीवन जालो जेजू आपल्या आपोस्तलांक दिश्टी पडटा. ते आपोस्तल भियेल्ले तरी सांगाता तरी एका कुडांत ते आसले. थंयसर जेजूचें दर्शन सकाळां जाता तरी एकलो आपोस्तल वो तोमास आळशी देखून सकाळां सांगाता कित्याक हांवें रावचें म्हूण तो एकलोच वचून निरासपणांत खंय लिपोवन बसलो. तो येता आसतना पुनर्जीवन जेजू उरलेल्या आपोस्तलांक दिश्टीक पडोवन दर्शन दिल्लें. हें आयकलेंच ह्या तोमासान म्हणलें जावन आसा, वय हांवें पुनर्जिवंत जेजूक हांवें पळयचें, ताज्या खडवळांत म्हजो हात घालीचें, ताच्या हातांच्या पांयांक आसचे ते खिळ्याच्या घायांत म्हजें बोट घालीचें, नाजाल्यार हांव पातयें वचना. म्हाका एका तरान एक दुबाव ही तोमास जाल्ल्यान, चंचल तोमास जाल्ल्यान, आळशी तोमास जाल्ल्यान तशें म्हणलें. मात्र तरी आमी तातूंत मोगाचें पॉजिटिवली पळोवंक गेल्यार ताका आसलो अत्रेक समयान जेजूक पळोवचो आनी ताका आपडचो. आनी जेजू ताका एका हप्त्या भितर तसलो एक अवकाश दिता. आनी आमी जाणव कशें तोमास संपूर्ण तरान तो बदल्लो आनी आमच्या भारत देशाक सयत येवन सुवार्ता परगट करून हांगासर तो मारतेर मेलो. तर सांत तोमासाचें जिवीत आमी नियाळ करतना मोगाचें आमकां जायते दैवीक संदेश मेळटात. म्हाका मेळ्ळेले आध्यात्मीक 7 दैवीक संदेश तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. कित्याक त्या संदेशांतय देव तुकाय तोमासा बरी रुपांतर करूंक आशेता हें तूं उगडास दवर. पयलो संदेश जावन आसा, दुबावा सांगता भावार्थ किर्लोन वाडटा. मोगाच्यान दुबावा सांगता भावार्थ किर्लोन वाडटा. मोगाच्यान तुवें केदाळे दुबाव केलाय गी आनी दुबाव बरो गी. दुबाव आयिल्ले मोगाच्यान सावालां करतात. वय दुबाव आयिल्ले सावालां करतात आनी सावालां केल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण आसा. इस्कालांत क्लासींत सेमिनार चलता आसतना जो कोण सावालां विचारता मोगाचें ताका आमी बुद्ध म्हूण चिंतचें न्ही, कांय कळीत ना म्हणून ताणें सावालां विचारचीं न्ही. सावालां विचारचीं जाल्यार मोगाचें आमकां तसलें गिन्यान, तसली समजणी, तसली बुद्धवंतकाय, तसली जाणवाय आसोंक जाय. 1900 वर्साच्या आसपास दोगां भावांनी ऑरवेल आनी विल्बर रायट तांणी एक सवाल विचारलें. दुबाव कर एक सवाल विचारलें. कसलें तें सवाल? ते सायकलाची आंगड चलयताले. दे वर रनिंग वन बायसिकल शॉप. जायते जाण सायकलां हाडून वयताले आनी ल्हान भुरग्यांक सायकल घेवचें म्हळ्यार भारी संतोश. आनी ते भुरगे सायकल मेळ्ळेंच व्हडा वेगान वाऱ्यार उबल्ल्या वरीन ते सायकल चलयताले. त्या वेळार ह्या ऑरवेल आनी विल्बरान एक सवाल विचारलें. भुरगे सायकल चलयतना उबयल्ल्या बरी ते सायकल सोडतात तर तें सायकल उबोवंक कित्याक नजो? मनशान सुकण्या बरी कित्याक उबोवंक नजो? तशें उपचें तसलें यंत्र मॅशीन कित्याक तांणी सोदून काडूं नजो? आनी तसलीं यंत्रां आमी कित्याक विकूं नजो? मोगाचें हें तांच्या इश्टां सांगता. तांणी हे एक दुबाव आनी हे एक सवाल तांणी वांटून घेता आसतना ताच्या इश्टांनी सकाळांनी तांकां निराश केलें जावन आसा. मनशान उबल्ल्या बरी आसा गी सुकण्या बरी आनी उपचें तसलें यंत्र सोदून काडल्या बरी आसा गी. विज्ञानिनी आनी नावार्थीक मनशांनी त्या काळार तांकां सांगलें जावन आसा. आनी 1000 वर्सां गेल्यार मनशांक वाऱ्यार उपचें एक यंत्र सोदून काडूंक संशोधन करूंक असाध्य म्हणून. पूण मोगाचें विल्बर आनी ऑरवेल दीस आनी रात वावुरतात. आनी 3 वर्सां जाय जाल्यार इन 1903 ते असलें एक विमान, पयलेंचें प्रोटो विमान म्हणटात, पयलेंचें एक विमान ते संशोधन तयार करतात. आनी तातूंत थोडे जाण बसून लगभग 100 किलोमिटर नियंत्रण करून वाऱ्यार उबोवन सुरक्षीत ते विमान देंवयतात. आनी त्या उपरांत मोगाच्यान नवीं विमानांचें संशोधन जालें. ह्या दिसांनी मोगाच्यान तुमी विमानार बसल्यात तर मोगाच्यान एका लगभग 100 वर्सां पयलें ह्या रायट ब्रदर्सांनी, विल्बर रायट आनी ऑरवेल रायट आनी दोगांयनी दुबाव केलो आनी एक सवाल विचारलें. सवाल विचारलेल्या वरवीं मोगाच्यान आमी जायतें बरेंपण जोडटा. वय तेच रितीन मोगाच्यान तोमासान सवाल केल्ल्या वरवीं जेजू परतून दिश्टी पडलो. मात न्ही तोमासा सांगता सकाळांक ताणें ताचे घाय आनी कडवळाचो घाय स्पश्ट तरान ताणें दाखयलो. मात न्ही जेजून तोमासाक म्हणलें जावन आसा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं म्हाका सत म्हणटाय मू, तर पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भागी. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आज तूं जेजूक तुज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयनाय,
तरी तुज्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळयताय आनी तूं सतमानताय तर तूं भागी म्हणून जेजूनच सांगूंक मोगाचें न्हू तोमास कारण जालो. आनी तोमासान विचारलेलें आनी एक सवाल मोगाचें न्हू जुवाच्या वांजेलान 14व्या वसरांत आमी वाचता थंयसर 5व्या वळीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 5 तोमासान तो वळ जेजूक म्हळें सोमया तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमकां कशी कळी जावची. कित्याक जेजू बापा लागीं वेच्या वाटे विशयांत तो विवर्शितना ताणें सांगलें जावन आसा हांवें वेची वाट तुमी जाणात. उरलेले आपोस्तल कान दोळे सोडून जेजूक पळयतले आनी आयकतले तर तोमासान एक सारकें सवाल विचारलें तूं खंय वेता ती वाट आमकां कळीत ना. तेन्ना जेजू मोगाचें 6व्या वळीर तान बरें करून तांकां विवर्शिता हांवूंच वाट हांवूंच सत हांवूंच जिवीत. तर मोगाचें सोमया जेजू तान तितलो अपूर्व असो एक प्रसंग भायर येवंक तोमासाचें सवाल कारण जाता. देखून कोणी भुरग्यांनी सवालां विचारल्यार मोगाचें तुमी रागार जायनाकात. तांकां सवालां विचारूंक सोडा. जर तर तुमकां सवालांक जवाब ना जाल्यार सांगा म्हाका सवालांक जवाब नात. पूण पुता बाळा दीस वेता वेताना तुका सवालांक जवाब मेळटली मात न्ही. तूंच ह्या सवालांक जवाब सोदून काडूंक शकतलोय. तूं सवालां विचारताय जाल्यार खंडीत जावन बुद्धवंत आनीक चड सवालां विचार आनी त्या सवालांक देव खंडीत जावन जवाब देव तुका दितलो. सांत आगोस्तिनान मोगाचें एक सवाल विचारलें म्हाका जिविताचो अदीक संतोश आनंद खंय मेळटलो. 32 वर्सां पर्यंत मोगाचें संवसारांत ताणें सोदलें संतोश आनी शांती समाधान ताका मेळ्ळी ना. अकरेक सोमया जेजू थंय ताका शांती समाधान मेळ्ळें. देखून ताणें म्हणलें न्ही वय ना विशेव म्हज्या काळजाक मनाक आनी आत्म्याक सोमया जेजू थंय एकवटता पर्यंत. त्याच रितीन मोगाचें सवाल विचारलें जावन आसा फ्रांसीस सावेरान स्पेनान तो जल्मल्लो. ताणें विचारलेलें ते सवाल विचारूंक सांत इग्नेशियस लोयोलाय कारण जावन आसा. लुकाचो वांजेल 9 वसर 25 बोळ लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 जर हांवें सगळो संवसारच जिखलो म्हण चिंत्या आनी म्हजो आत्मो होगडायल्यार म्हजो जीव होगडायल्यार म्हाका कितें फायदो. मोगाचें हें एक सवाल विचारलें देवान ताका जाप दिली तुवें सुवार्ता परगट करीत आनी सुवार्ता परगट करून ताच्या जिवितांत वर्तो जालो. तोमास मोगाचें भिवकुरो आसलो दुबावी आसलो चंचल आसलो दोड्या मनाचो आसलो हो एक घळाय असो मनीस आसलो आनी आतां तो धैर्यादीक जालो बळवंत जालो थिरासणेचो जालो सुटसुटीत जालो क्रियाळ जालो आनी क्रियाशील जालो. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसरो संदेश आमकां मेळचो जावन आसा वैयक्तीक संबंध पर्सनल रिलेशनशीप क्लोज इंटिमेसी विथ द लॉर्ड. मोगाचें देवान सोमया जेजून आमचे तान आशेंचें जावन आसा आमी ताजे लागीं मोगाच संबंद दवरी जाय म्हणून. जुवांच्या वांजेलांत त्या 20व्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर जॉन चॅप्टर 20 वर्स 27 सोमया जेजून तोमासाक म्हळें ये लागीं ये तुजें बोट हाड म्हज्या घायांत घाल तुजे हात हाड म्हज्या कडवळांत घाल. तेन्ना मोगाचें कितें केलें तोमासान ताजें बोट मुखार हाडूना ह्या ताचो हात मुखार हाडूना. खंडीत जावन मोगाचें तोमास गेलो जेजूच्या पांयांक पडलो. जेजूच्या पांयांक पडोवन ताणें बोब मारली म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. मात न्ही तोमास जेजूक पटलून धरता आरावन धरता आनी म्हणटा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. नमस्कार करता आनी म्हणटा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. तो सगळोच सर्गींच्या अनुभोगाक तो प्रवेश जालो. निरंतरी पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव ताणें केलो आनी ताजें जिवीत बदल्लें. आनी आमी जाणाव मोगाचें कशें थंय सावन तो सीदा पार्थियाक गेलो. थंयसर ताणें सुवार्ता परगट केली. पार्थिया म्हळ्यार आतांचें इराण आनी इराक असल्या जागो. इस्रायलांत लगभग 1000 मैलां पयस आसा. तितलें पयस तो पॉयंट करून गेलो पळया. त्या पर्यंत आळसायेचो सुटसुटीचो गळाय कसो मनीस धांवन गेलो व्हडा उर्बेन दवरलो. मोगाचें जेजू लागीं एक वैयक्तीक लागशिल्लो संबंद तुमी दवरून काडया. देखून दैविकलो रेतेर मंत्रांत आमी वस्तेची रेतेर दवरची. हर एका म्हयन्यांत पहिल्या आयतारा सांजेर 6 वरां रेतेर सुरवात जाता. ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत ती रेतेर आसता पयल्या हप्त्यांत. ताज्या उपरांत दुसऱ्या हप्त्यांत इंग्लीश रेतेर आसता. तर तिसऱ्या हप्त्यांत परतून कोंकणीची रेतेर आसा जाल्यार साहित्य दोनांक 4 दीस रावोंक जायना. देखून ब्रेस्तारा सांजे रेतेर सुरवात जाल्यार आयतारा दनपारा पर्यंत आसता. ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरार 6 o'clock रेतेर प्रारंभ जाल्यार आयतारा दनपारां कोणाक विकेंड रजा आसता शुक्रार शनवार आयतार रेतेरेन तांणी करशीत. आनी जेजू लागीं लागशिल्लो संबंद म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हूण सोमयाक उलो मारता आसतना मोगाचें ताचे थंय आमी एक पडटा आनी तेन्ना आमचें जिवीतच बदलता. तिसरो दैवीक संदेश आमकां मेळचो जावन आसा तोमासान मारलेलो तो उद्गार. ताणें उसारलेलो तो उद्गार वय धैर्यादीक उद्गार म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28 तो वळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. मोगाचें ह्या त्या उद्गारांतय तोमास
आपल्या मतीन तावन काळजाक देवलो, आपल्या चिंतनांत तावन ताच्या भोगणांक देगलो. म्हाका हांगासर रेतेर जाता आसतना आमी हर एक फावटी म्हणचें देवा लागीं एक वैयक्तीक संबंद दवरचो म्हळ्यार आमी देवाक लागीं सरचें. म्हाका देवाक लागीं सरचें म्हळ्यार संवसारान पयण केल्ल्या बरें न्ही. संवसारार पयण करचें जाल्यार म्हाका तुमी ह्या दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रम हाँगकाँगांत पळोवंक पुरो या अमेरिकांत पळोवंक पुरो. हांव हांगासर मुल्की इंडियांत आसा तर तुमच्या लागीं येसय जाल्यार म्हाका जायत्या दिसांचे पयण करून थंयसर येसय आनी जायती तयाराय करीचय. पूण देवा लागीं वचोंक म्हाका आमी तसली भौतीक संवसारी तयाराय करची गरज ना. आमी भितर वचचें, कित्याक आमकां आसा ती कूड. आमी त्या कुडीच्या भितर वचून आमच्या पयलें मतीक वचचें, मतींत चिंतनांनी आमी समजून घेवचें देव म्हळ्यार कोण. आनी उपरांत देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमी आमच्या काळजा वयचें, भोगणांनी आमी देवाचो मोग करीचें. भोगणांत म्हाका आनिकी मुखार वचो जाय. देव आनिकी मुखार आसा, कित्याक तो परमात्मा आत्मा आत्म्या रुपार तो देव आसा. देखून ताजें आत्म्यान आराधन करचें म्हळ्यार आमच्या काळजांत तावन आमी आमच्या अंतस्करणाक वचोचें. अंतस्करणांत तावन आमी आमच्या जिवांत ह्या प्राणांत आमी वचोचें. आमच्या जिवाच्या प्राणाच्या की गुंडायेंत थंयसर आसा आत्मो, देवातावन आयिल्लो आत्मो. त्या आत्म्यांत आमी एक जाल्ल्या वेळार त्या आत्मो आनी देवाचो आत्मो एकच सैमाचो, त्या आत्म्यातय देवाच्या आत्म्यातय मोगाच्यान आमी संबंद दवरूंक शकता. अशें ताणें म्हणलें तें उतरां, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हळ्यार तोमास संपूर्ण तरां एका दैवीक अनुभोगा प्रवेश जालो. दैवीक रेतेर मंदिरात येवन म्हाका वस्तेची रेतेर करून पळया कसलो दैवीक अनुभोग तुमकां जातलो. तो अनुभोग तुमकां संपूर्ण तरान बदलतलो. आनी एक चवथो दैवीक संदेश आमकां मेळचो जावन आसा, मिसांवाची उर्बा. म्हाका तोमासा थंय आयली एक वर्ती मिसांवाची उर्बा. इस्रायल सोण तो पार्थिया गेलो, आमी जाणां पार्थियान सुवार्ता परगट केल्या उपरांत थंयच रावना. म्हाका थंय थावन ताका आयली उर्बा भारत देशाक येयचें म्हणून. देवाक अर्गा म्हजी तुजी देवाक दया आसली, काकूत आसली, मोग आसलो. देखून आमच्या पुर्वजां सुवार्ता परगट करच्या खातीर तोमास त्या काळार तारवाचेर, दोणीचेर, गोड्याचेर, गाडवाचेर आनी पांय वाटेन चलोवन मालाबार दर्या तडीर येवन पावलो. केरळाच्या दर्या तडीक आमी मालाबार दर्या तड आमी म्हणटा. थंयसर मालाबार येतच त्या केरळांत सगळ्यांनीतल्यानी ताणें सुवार्ता परगट केली. आनी 7 इगर्ज्यो त्या काळार बांदले खंय ताणें 7 चर्चेस एक बांदली त्या दाळाची. गुडसलां बरी आली इगर्ज्यो, ताचे चड थंयसर पवित्र सभा, भावार्थ्यांचो जोमो, भावार्थ्यांचो एकवट, फिरगोज्यो 7 फिरगोज्यो ताणें स्थापन केल्यो. तर ताजे थंय आसली उर्बा पळया. तो गांवचो मनीस, ताका केवळ आरामायीक गांवची भास येतली जावंक पुरो. पूण जेजूचो पाटलाव केल्या उपरांत त्या काळाची त्या गांवची भास, आमच्या भारत देशांत आमची कोंकणी भास, आमची गांवची भास जाल्यार कशें हिंदी आमच्या देशाची भास, त्या इस्रायलाची देशाची भास हिब्रू तो शिकलो. उपरांत त्या काळाचे शिकपी नावार्थीक मनीस ग्रीक उलयतले, ग्रीक भास तो शिकलो. थंयसर रोमी साम्राज्याचे अधिकारी आसतले, रोमी साम्राज्याचे नागरीक आनी अधिकारी ती लातें भास उलयतले, लातें तो शिकलो. थंयसर पार्थियाक वसत गेल्लो असो ताजी इरानियन भास, ह्या थंयसर इराकाचे आनी तिसऱ्यो भाशो तो शिकलो. आनी वाटेर कितले भाशो शिकलो सांग पुरो. केरळाक आयिल्लो मल्याळम भास शिकलो. म्हाका थोड्यांक एक भास 2 भासो शिकोवंक कसतात, वो मल्याळम शिकलो. आनी थंयसर सुवार्ता परगट केल्या उपरांत ताजी उर्बा उणी जाली ना. थंयसर दोगदोणी मेळटा आसतना थंयसर एक जागो आसा मालायट्टूर म्हूण. हांव गेलां एर्नाकुलमा लागीं मालायट्टूर म्हूण एक गुडो आसा. त्या गुड्याक हांव सोडलां, सांत तोमास सोडलो तो गुडो. त्या गुड्या वयर थंयसर सांत तोमासाचें पुण्यक्षेत्र आसा. हय लागभग एक 2 वरां लागता सोडूंक. भारी कश्ट, व्हड व्हड खडपी फातर आसा जे मदल्यान सोडाची. हांव सोडलो कश्टांनी. पूण म्हाका तितल्यान गुड्याच्या तेवशिल्यान तोमास गेलो म्हणटा. थंयसर आमकां धाट्ट रान दिसता. त्या रानांत कितले क्रूर मन जाती आसूंक पुरो. पूण व्हडा उर्बेन तो तेवशिल्यान उतरून गेलो. तेवशिल्यान तामिळनाडू जावन आसा. तामिळनाडूंत तामीळ भाशा शिकलो. तामीळ भाशेन ताणें क्रिस्तांव परगट केलें. आनी उपरांत म्हाका मायलापूर, चेन्नई लागीं एक मायलापूर म्हणलो जागो आसा. थंयसर वय क्रिस्तांव विरोधींनी ताका भालो मारून ताका लगाड काडलें. आपलें रगत ताणें वरयलें. अकरेच्या घडये ताणें मारलेलो उलो जावन आसा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. कित्याक ताणें पळयल्लें जेजूचे जिवे घाय हातांचे, पांयांचे आनी कडवळाचे. देखून जर तर म्हज्या खातीर जीव दिल्लो सोमी, ताच्या खातीर हांव म्हजो जीव दितलो म्हणून व्हडा उर्बेन मरोन मोगाच्यान ताणें सुवार्ता परगट केली. एक फावटी मोगाच्यान आमकां पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जाता. ताज्या
घायांचो अनुभव जाता मोगाच्यान आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता व्हडा उर्बेन आमी भरता आमचें डिप्रेशन आमचें निराशपण आमचें दजसपण सगळें पयस सरता देखून मोगाच्यान हांवें रेत्री गायल्यांक म्हणचें तुमी थंयसर आराधन चलतना कोणी तुमकां पळोवन दी तुमी इलाज नाकात भोव पयस सक्रमेंतान जेजूचें दर्शन घे आनी व्हडा ताळ्यान तुमी उद्गारा म्हज्या समी आहा म्हज्या देवा म्हज्या समी आहा म्हज्या देवा आनी समी तुमकां ताचें दर्शन दितलो की ना पळया तमासा दिल्लो दर्शन दिल्लो देव ताका रुपांतर केल्लो देव तुकाय रुपांतर करतलो 5वो दैवीक संदेश जावन आसा मोगाच्यान कश्ट आनी माडतेरपणांतय भावार्थ तोमास आमचो चंचल जावन आसलो दुबावी जावन आसलो भिवकुरो जावन आसलो गळाय करचो जावन आसलो वय पुनर्जीवन जेजूचो वैयक्तीक अनुभव जाल्लो आसूं मोगाच्यान कस तो मुखार सरलो कित्याक जेजून कस आसले तर हांवें म्हजो मोग केल्या जेजू खातीर कस आसले हर एक आदाराचे कस आसता तो केदींच पुरपुरलो ना ताणें केदींच मोगाच्यान वय ताणें खंयच्याच तरान आपणाक कश्ट आसा म्हणून कोणायकी ताणें सांगलें ना कित्याक ताणें भावार्थान पातयलो कस आसचें म्हजें वर्तें भाग जशें साम पेद्रू आमकां म्हणटा ताच्या पयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 6व्या वळीर तावन तुमकां जर तर नाना तरांचे कस संग आसात तर संतोश पावा भयण्यानो संतोश पावा भावानो कित्याक सरकार तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ मान महिमा आनी कीर्त तुमकां राखून आसा हालेलुया मोगाच्यान वय सांत तोमास व्हडा उमेदीन ताचे कश्ट सोंसता तर म्हाका केदाळ उडासो म्हज्या SVD माडतेरांचो कित्याक हांव SVD सभेचो यासाक SVD लाते भाशेन ते सोशियतास व बी दिविनी सोशियतास म्हळ्यार सोसायटी व बी म्हळ्यार वर्ड म्हणजे शब्द दिविनी म्हळ्यार दैवीक शब्दाचो मेळ म्हजो 1857 इसवेंत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान ताचो स्थापन केल्लें जावन आसा आतां 150 वर्सां जालीं 150 years सो इट इज माय सोसायटीज जुबली इयर सेस्क्विसेंटेनियल सेलिब्रेशन्स म्हणटा आमी सेस्क्विसेंटेनियल म्हळ्यार 150th जुबली इयर इगर्ज माथाचो जुबलेचें वर्स 225 आनी आमचे SVD सभेचें मोगाच्यान वय आमचे जुबलेवाचें वर्स जावन आसा तर मोगाच्यान SVDचे सांदे आतां लगभग 100,000चे चड आसात लगभग 80 कंट्रीज गांवांत दुर्बळ्या गांवांत भोव कश्टांच्या गांवांत थोड्या जाग्यार खंय आमच्या मिशनरी SVDच्या मेडागास्कर जायर काँगो हांगासर पयन करता आसतना वय 1 म्हयनो 2 म्हयने पांय वाटेर थोडे फावटी ल्हान दोन इरांनी पयन करचें पडटा थंयसर रस्त्यानांत वचोंक वाट ना तसल्या कश्टांच्या जाग्यार असल्या जाग्यार की थोडे कडेन मीठ सयत ना या कसलोच मसालो मेळना गांवच्या लोकांनी कितें खाता तें खावन तांचे सांगात रावची तसल्या गांवांत मोगाच्यान विशेष कस सोसून मिसांव वावर करनासात कस सोसून तांकां संतोश आमकां 4 SVDचे माडतेर सांत आसात तांकां सांत म्हण आपयतात सांत स्टॅनिस्लावस सांत ग्रेगरी सांत एलोशियस सांत लुबीस हे 6 जाण पोलंडाचे माडतेर मिशनरी सुवार्थेच्या उर्ब्यान भरल्यात वय मोगाच्यान SVDचे ह्या जाग भोव कश्टांच्या जाग्यार तुमी शहरांनी व्हड सिटींत तुमी तांकां पळयनात कश्टांच्या जाग्यार सुवार्ता परगट करनासात 6वो संदेश जावन आसा मोगाच्यान भिरांतीतावन धैर्यादीक जिविताक पयण भिरांतीतावन धैर्यादीक जिविताक पयण मोगाच्यान मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8 वसरांत 20व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 समी जेसू म्हणटा भिये नाकात कित्याक हांव तुमच्या सांगात आसतलो सदां काळ सांत तोमासान अनुभव केलो म्हजो पुनर्जीवन जेजू म्हज्या सांगात आसा इस्रायलांतावन कितलें पयस पार्थियांतावन कितलें पयस मालाबारांतावन कितलें पयस तें चेन्नई मैलापूर बरी कचन पॉयंट करून गेलो कित्याक समी जेजू ताज्या सांगाता आसतलो तर मोगाच्यान आमी कित्याक भियेसय आमी भारत देशांत भियोवची गरज ना आमच्या विरोध जायते जाण आसूंक बरो तरी आमचो संविधान 25 तावन 28 25 to 28 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आमकां आमचो भावार्थ वय जियोंक आनी परगट करूंक आमकां हक्कां दिता तर धैर्यान आमी आमचो भावार्थ परगट करिना आमी पॉयंट करतना बसार पॉयंट करतना सयत ते कुर्साचो गुर्त काण बसचें आमी कोणी आसूं दी कोणें आमकां कितेंय प्रसाद दिले आनी कितें खावंक दिलें जाल्यार कितें आमी भियोवचें तें हातान घेवन ताजे वयर वय समी जेजूच्या नांवान आशिर्वाद घाल हे कुर्साचो गुर्त काण आमी केल्यार त्या प्रसादांत कसली दोश्ट पातळची सकत जाल्यार सगळीं पयस सरता ती देवसराक सैतानाक बुताक दिल्या तरी आमी धैर्यान समी जेजूच्या नांवे ताजेर कुरीस घालता आसतना देवसार सैतान धांवता आनी तें देवाक समर्पिल्लें जाता आमकां कांयच बाधक करूंक शकना कोणूय माट मंत्र आमकां करूंक शकना कोणी जादू मंत्र आमकां करूंक शकना कोणी आमच्या विरोध घडयागाराची सकत बॉम्ब्याची पुजेची सकत ह्या मूर्ती पुजेची सकत भुताच्या पुजा केल्ली सकत आमचे धाडूं शकना कित्याक
स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसा, तो जावन आसा सर्गार देव, भुंयचेर देव, पाताळीन तो एकलोच देव, ताजे एकल्याच नांवान आमकां सोडोवन आसा. हालेलुया, होजान्ना. तर आमची भिरांत पयस सरता, आमी क्रिस्ता साक्ष दिवंक शकता. आनी सातवो संदेश जावन आसा, आधुनीक सांत तोमास जावंक मोगाचें आमकां आपोवणें मेळ्ळां. वय सांत तोमासा बरी मोगाचें आमकां जियोंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. सांत तोमास सोदतेल्यांचो पात्रोन जावन आसा, दुबाव करतल्यांचो पात्रोन जावन आसा. केवळ दुबाव करून सोदून रावचें न्ही, ताजे उपरांत मोगाचें आमी सोदल्या उपरांत आमकां मेळा जाय. आमी दुबाव केल्या उपरांत आमचो दुबाव पयस सरासय. देखून न्ही जेजू म्हणटा थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत 7व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 7:7, मागा आनी तुमकां दितले, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. मागा तुमी घेतल्यात. मागा म्हळ्यार इंग्लिशान आस्क. आस्क म्हळ्यार आस्किंग द क्वेश्चन. बिकॉज यू डावट यू आस्क ए क्वेश्चन. देवा लागीं विचारा तुमचे सवालां, तुमचे दुबाव, तो तुमकां जबाब दितलो. आनी तेन्ना तूं देवातान जबाब घेतलोय आनी ताज्या उपरांत तुजो भावार्थ घट्ट जातलो. दुबावातान भावार्थाक पयन करताय जाता तुजें क्रिस्ती जिवीत जिवाळ. एकलो तरणाटो राहुल म्हणलो, ताचें सगळें नांवूय हांव सांगना. ताणें MA जर्नलिझम केलें. तुमी चिंता मास्टर्स करता जर्नलिझम, बऱ्यांतलें बरें काम मेळटा MNCन, मल्टीनॅशनल कंपनीन, बरो सांबाळ आसा. पूण म्हाका न्हू ताका आसली एक उर्बा न्ही जावन सासणाक बाळचें तसलें जर्नलिझम कितें, सासणाक बाळचें तसली खबर न्यूज कितें. आनी तेन्ना म्हाका सोदतना दुबाव करून सोदतना विचारतना ताका मेळ्ळें, उगडापें जालें तें सत. देवाचें उतर मात्र सासणाक बाळचें सत. ह्या संवसारांत आमी 60-70 चड म्हळ्यार 100 वर्सां वाचचें, पूण सरकार आमकां सासणाक जियोंक आसा. थंयसर सासणाक उरची खबर न्यूज जावन आसा देवाचें उतर. आनी तें देवाचें उतर परगट करचें तसलो जर्नलिस्ट आपूण जायचें म्हणून ताणें काम सोडलें. 25 वर्सांच्या प्रायर एक याजाक जायचें, मिशनरी जायचें म्हणून तो SVD सभेक आयलो. SVD सेमिनरींत मोगाचें आतां शिकून आसा व्हडा हुरबेन, बेगीनच तो याजाक जातलो. मोगाचें आमकां जाय ती उर्बा दुबावातावन भावार्थाक करूंक पयन आनी कन्न घेवंक आमचें क्रिस्तांव जिवीत संपूर्ण तरान जिवाळ. सर्वेस्पर देव तुमचें जिवीत करून दी जिवाळ. तुमची पिडा तो गूण करून दी, तुमचे कश्ट ते हळू करून दी. हर एक तराच्या निरासपणांतावन, धेदेसपरपणांतावन, खंती बेजारायतावन तो तुमकां भायर हाडून दी. तुमच्या हर एका गरजांनी देव पावोनी म्हणून हांव तुमचे खातीर मागता आसतना दोळे दांपून म्हाका हात जोडून तुमी देवा लागीं परतून म्हाका. भोव म्हाका सर्गेचे बापा, आमी तुका काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दिता, कित्याक तुवें आमकां विंसून काडलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय. संवसाराच्या स्थापने आदींच तुवें आमकां विंसलां. समया जेजू क्रिस्त थंय आमी पवित्र आनी भाग्यवान जावच्याक आनी तुका महिमा दिवच्याक. सांत तोमासाक रुपांतर केल्लो तूं, ताका संपूर्ण तरान बदलिल्लो तूं, संपूर्ण तरान ताका नवो व्यक्ती केल्लो तूं. आमकां हर एकल्यान नव्यान रचन कर. देवया वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या हर एका विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मतींत आसले हर एक दुबाव तूं पयस कर, हर एक पिडा शिडा तूं गूण कर. काम नातल्यान बरें काम फावो कर. बिझनेस करतल्यांक बरो लाभ मेळा शंकर, बरो गिरायक तांकां ये शंकर. तांकां चड आनी चड समृद्धी, ग्रेस काय वय आस्त बदीक दिरवें तांकां फावो कर. तातवार अनुभव करतल्यांचे तातवार पयस कर. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक कांयच उणें करिनाका. तांकां मोगाच्या मनशाचो मोग तांकां फावो कर. आनी विशेश जावन रावंक तांचें म्हणलें घर फावो कर. शेता बाटांनी वावुरतल्यांक बरें बेळें जाय शंकर. वय काजर जावंक आशेतल्यांक वेळार तांकां बरें सैरीक जिवीत असो सांगातीन तांकां मेळा शंकर. शिकच्या भुरग्यांक शिकची विशेश उर्बा तांच्या काळजान मनांत घाल. जाणवायन बुदवंतकायन बऱ्या गिन्यान मत घेवन बऱ्या उडासाच्या सक्तेन बरें शिकोवन बऱ्यांतलो बरो फुडार करून तांकां फावो कर. काजर जाल्ल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर. बऱ्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक फावो कर. वय बापा, जायतीं जाणां प्राय जाता आसतना एकसुरी आसात, तांकां एकसुरपण भोगोवन दिनाका. तांच्या भुरग्यांचो, नातरांचो आनी समाजाचो, आमच्या समुदायाचो मोग तांकां फावो कर. अशें हर एकल्यांच्या गरजान तूं पाव बापा. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सिमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाच्यान म्हाका वर्तो संतोष. तुमी म्हाका पळयतात, हांव तुमकां पळोवंक सकना तरी तुमच्या हर एकल्यांच्या गरजां खातीर मागता. देवी कलोरेत्र मंदिरांत केदाळे तुमच्या खातीर विनवणेचे मागणे आसा. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार आनी शनवारा तरी एका दिसाची रेतर आसा. अशें हप्त्यामध्ये 6 दिसी 6 डेयसी हांगासर याजक तुमकां कुमसाराक या सक्रामेंत दिवंक, तुमकां उलोवंक, कावन्सिलींग करूंक तयार आसात. केदाळे तुमी येवयात फ्रॉम मंडे टील
या टील सॅटर्डे आनी शेनवारा एका दिसाची रेतर आसा येया वस्तेची रेतर आसा आसो कितेंय तुमकां विवर जायची जाल्यार तुमी डावनलोड करा गूगल प्ले थंयसर वचून डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ॲप घाला तें ॲप डावनलोड करा तें डावनलोड करून तुमचे मोबायल नंबर घाला आनी ईमेल काडा तर त्यार ते रजिस्टर जाल्ल्यानच मोगाच्यान तुमकां थंयसर डिवायन कॉल सेंटरचेर रेतीर असो विभार येता थंयसर जांबल्या खंयची रेतीर तुमकां जाय थंयसर रुमा सयत आमानात करियेत थंयसर तुमकां आमचे व्हिडियो सांगाचे सरमाव हांगासर जावचे रेतेरे पळोवंक की तुमकां अवकाश आसा सांगात थंयसर मिसां दिवंक मिसांची तेसां दिवंक अवकाश आसा मागण्याची तेसां धाडूंक की तुमकां अवकाश आसा दान दिवंक आसल्यार थंयसर अवकाश आसा तर मोगाच्यान सदांच आमी देवाच्या मोगांत आमी रावया देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी तुमच्या गरजां खातीर हांव मागता आसतना म्हज्या गरजां बसत तुमी म्हाका ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या वय सोलोनवरच्या आमच्या भावा अनुपम फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाच्या समेत तांचेर देवाचे आमी विस्नार आशिर्वाद मागया ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाचो स्थापक आनी ताचो वडील जावन आसलो आमचो भाव विनोद फर्नांडीस गांगुलीचो तो देवाच्या राज्याक उतरोन गेला मरण पावला ताच्या आत्म्याकी आमी शांती मागया सासनाचो विशय दी ताका येसमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फांगो दी समाधानेन तो विशय घेवन दी आमेन तुमकां समेस्ता देवाची आशिर्वादां दिव्यवाणी